So basically the railway has proposed a flyover on the NC25. So in that regard, I had fixed the inspection here today, basically on the request of the residents who were staying here. So railway officials were also present and they have shown them the plan of the flyover, that how it will come. So the residents have also filed an objection before me. Those hearings are pending. So we had an inspection today and we have shown them the plan. So whether they are agreed to the plan? So as of now they are not agreeing, but hearings are under process before me. It will be pollution, and those are ancestral houses. It can even get demolished. So it will be difficult for us to stay in those houses. So I request authorities to discontinue this proposal. एक अंडरग्राउंड करपाचो नाजाल्यार आमचे सगळे घरान फुडल्यान सगळे वयता भुरग्यांक खेळपा जागो ना, गाडी पार्किंगाक आमकां कांयच ना. आनी कंपाउंड सुद्दां आमकां ते बांदून दिवपाक सारकें गॅलरीक आमचें कंपाउंड तेकता, मागीर आमी रावपाचें. सो कितें मागता तुमी आतां? आमी नाजाल्यार तशें अंडरग्राउंड मारपा, आमकां ब्रिज नाका, आमी अंडरग्राउंड हें करपा, अंडरपास करपाचें. नाजाल्यार तांकां खंयच्यान घरां ना नाजाल्यार ते सायडीन करपाक तांणी जाय. ती बॉब मारली रेल्वे डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून कितें, पूण गव्हर्मेंटान प्रेशर घालून तें केलें आनी डबल ट्रॅकिंग कोडशाक लागून सुरू जालो. आतां कोड सोंपय वयता तेजी आमच्या घर सरकारान सर्वे करूंक जाय. रस्त्याचे देग पळय, कोडशाचो पोल्युशन बदलान सगळ्या झाडांचेर काय जालां पळय, तें पोल्युशन मनशांच्या काळजान बसचें ना, लंग्सान वयचें ना, भुरग्या बाळांच्या लंग्सान वयचें ना. झाडां पाळांचेर काळें बसलां मरे सगळे रेल्वेचे आमचे कपेला लागीं आमी इगोर्जेन वयता लोकांक घेवन. ती झाडां आहा त्या झाडांच्या पानाचेर सगळे काळें मरता, कोडशाचो पावडर. आतां त्या झाडांचेर बसला जाल्यार आमी भुरग्या बाळांक घेवन देव मंदिरान वयता, भुरग्यांच्या लांगसान तो पावडर वेचो ना. बरें तें केलें आमी मरोंक तयार जालें, दिवंक खबर सरकाराची खुशी. आतां हो रस्तो इतलो रोवन करून आतां ही लोकांची घरां इतली मोडून घालप आनी कितें, गरीब लोक खंय वयतलो, कितें करतलो, मातशें तरी लक्ष घालूंक जाय. आनी सरकारान जाता ते बरे भाशेन सर्वे करून हें जाता तें गरीबांक मातशें वाटावून करूं ना. कित्याक गोंयची फर्जा, आमी भायले येवन हांगा सेटल जावन आमी गोंयची फर्जा मातशें चिंतीत करून बाबा ही गोंयची फर्जा कितले पिळगेचे पिळगे आमी आमची घरां आहात. आतां टेप लावन तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट करूं, व्हडले रस्ते बांदता ते लोकांक रोड माडून उडोवप. हांवें पळयलां मोबा सायडीन रस्ते बांदताले लोक माथ्यार हात दवरून रडटालो, आई गे आई बाबा गे बाबा म्हणून. हांवें पळयलां त्या सायडीन कोणें तांची दुकान पुसलें पळयत ना. एक फावटी काम सुरू जालें म्हणजे ते भायले कॉन्ट्रॅक्टर पळयना, गरीब लोकांक माडून आपली कामां करतात. आनी हे कोडशाक लागून आमी सारकेच मेले बाबा. कितें फ्युचराक आमच्या भुरग्या बाळांक लायफ ना त्या कोडशाक लागून. कित्याक कोणूय तो येवन आमच्या कपेला लागीं झाडां बेडां आहा तेजेर पळयात सगळें काळें बसलां. आनी भुरग्या बाळांक घेवन देव मंदिरान वयतात, भुरग्यांच्या लांगसान हें काळें वयचें ना. आमचो सीएम दोतोर जावन आहा, ताणें मातशी सर्वे करची हेजेर. आमी फॉर द विलेजर्स ऑफ आरोसी एंड कासावली फॉर द लास्ट 23 years आमी मागतात की ह्या रेल्वे क्रॉसिंगाक सोल्युशन हाडचो म्हणून. आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार हिंगा रेल ओवर ब्रिज येता. आतां हो रेल ओवर ब्रिज पळय येता तो ब्रिज येता 2 लेन रोडाचो आनी तेजे सकयल 5 मिटराचो स्लीप रोड येता. आतां तो स्लीप रोड पळय हा इज एंडिंग ऑन एवरी वन्स बॅल्कनी. ते एक गजाल जाली. तेजे उपरांत त्या घराक जो पळय कमर्शियल पळय व्हॅल्यू आहा तो पयलो झिरो जाता. कित्याक तेच्या फाटल्यान रेल्वे ट्रॅक आहा, तेजो सेटबॅक धरचो पडटा, मुखार रस्त्याचो सेटबॅक तेका बांदचो पडटा. बट तो आतां रोड पळय स्लीप रोड पळय बांदता तेका आयज कंपाऊंड वॉल बांदपाक जाय. कित्याक तेजे बॅल्कनी कोण्यान रस्तो येता, ही कॅनॉट कीप द स्लीप रोड ओपन, नाल्यार गाडी भितर वचपाक शकता. आतां तेका कंपाऊंड वॉल बांदपाक तेका सेटबॅक धरचो पडलो, म्हळ्यार तेणें कंपाऊंड वॉल खंय बेडरुमा भितर बांदचें पडलें. सो म्हाका दिसता हो आख्खो प्रोजेक्ट पळय रेल्वेन केला ऑलमोस्ट 100 crores प्रोजेक्टाचो इज नॉन फिजिबल अँड नॉन वायबल टू द रेसिडेंट्स ऑफ कासावली एंड आरोसी. आनी आमी मागला कलेक्टराक हो एक्झिस्टिंग प्लॅन, डेप्युटी कलेक्टराक एक्झिस्टिंग प्लॅन पळय आसा तो ताबडतोब ड्रॉप करचो. कित्याक यॉल कॅनॉट डिस्ट्रॉय द पीपल द विलेजर्स. तूं सारको म्हाका काबार करता, म्हाज्या घराक कांयच व्हॅल्यू दवरना. सो इन फ्युचर म्हाका कांयच बांदपाक मेळना. कित्याक दोनी सायड म्हाका सेटबॅक 25 मीटर सेटबॅक म्हळ्यार म्हाजो व्हॅल्यू घराचो जालो 0. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की हो प्लॅन पळय हा तो ताबडतोब ड्रॉप करचो आनी रेल अंडरपास बांदची आमकां, जे कोणाकूय त्रास जायना ती रेल अंडरपास बांदून दिवची आनी आमचे गांवचे जे इश्यू पळय जे क्रॉसिंगाचे इश्यू आहा ते सॉल्व करचे म्हणून सरकारान. डेप्युटी कलेक्टर अलॉंग विथ रेल्वे एकलो तेंचो इंजिनियर मंगल येयले आनी आमचे लोकांक म्हणजे तेणी दाखयलें
इन्स्पेक्शन करून टेप लावन कोणाची जागो वयता तो, आनी जागो वयता तो म्हणल्यार कोणाची बल्कां वयता, कोणाचे पावंडे वयता. म्हणजे सामकरा एक बांय आहा ती बांय सोंपतली, हिंगा एक स्लीप रोड येता. सो हे कितें जाता सद्याक एक तेजो मेन हे माड एम्बॅंकमेंट म्हणटाय तें हे सायडीन 70 मिटराचें आहा आनी कासाले वाटेन 160 मिटरांचें आहा. सो त्या जाग्यार तें टर्निंग करपाक एक स्लीप रोड करपा पडटलो. त्या सद्या म्हणटाय आमी तो नेरो करताय म्हूण एक कडेन 20 मिटर 15 मिटर. आमी क्वेश्चन मांडलें तेंच्या की तुमी हे कितको इतले नेरो कितको करतले, कित्याक व्हडले हेवी व्हेकल येतली, बस येतले, ते 15 मिटरा ते 25 मिटर जातले, त्या 15 मिटराचे ते टर्निंग जायना त्या जाग्याचेर. सो तेणी मानले. सो आमी आतां इतले लोक हिंगा जमात जाल्लो, हिंगाचो एफेक्टेड रेसिडेंट जमात जाल्ले. सगळ्यांची म्हणणी आहा ही रेल ओव्हरब्रिज हा तो ड्रॉप करचो म्हूण, बिकॉज दिस इज नॉट डेव्हलपमेंट. हे आतां टोटल डेसिक्रेशन एंड डिस्ट्रॉयिंग इरिवर्सिबल डिस्ट्रॉयिंग ऑफ आवर विलेज ऑफ आरोसी एंड कंसालीम. सो आमी मागता सरकारा लागीं एक वायबल क्रॉसिंग करपा आहा तें रोड अंडरपास करपा. आमचे प्रायमरी स्कूल आहा थिंगा तेच्या आयल्यान एक जागो आहा, ते 1-2 लोकांक इफेक्ट जातलो आनी ते लोक एग्री जाल्या थिंगा ते दिवपाक. Underpass is already agreed. सो आमी कितें मागता तें हे एरिया ही ड्रॉप करची, कित्याक दिस इज अ टिपली पॉप्युलेटेड एरिया. आमकां आमचो हेजेर ऑपोजिशन आसतलेंच, कित्याक दिस इज नॉट फिजिबल, टेक्निकली नॉट फिजिबल एंड इकोलॉजिकली ऑल्सो नॉट फिजिबल.